गोंयांतूय एकार एक मनी लॉन्ड्रिंग रॅकेटां एक्सपोज जायत आसात. स्टेट बँकेत एकल्या आरटीओ ऑफिसराची बायल सापडल्या उपरांत आतां 2000ची नवी लाखांनी करन्सी ब्लॅकांत मेळपाक लागल्या. मंगळारा फोंड्या 35 लाख धरले. बुधवारा परवरे स्कुटरीन 2000चे नवे करन्सीचे 70 लाख व्हरतना दोगांक धरले. धरल्यात ते रमेश नार्वेकार आनी सिद्धू म्हूण. कॅश खंय श्याम मेंडिसाची. दुसरे वटेन पीआय विश्वेश करपेन क्रायम ब्रांचीच्या टिमीक घेवन मंगळारा सांजे फोंड्या धाड घाल्ली आनी 35 लाखांच्यो नव्यो नोटी धरिल्ल्यो. चडश्यो नोटी 2000 रुपयांच्यो. क्रायम ब्रांचीन हे प्रकरण इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाक कळयला. हे केशींत बँकेचे ऑफिसरय घुस्पल्यात काय म्हूण सोदपाक तपास चल्ला. A team led by PI Vishwesh Karpe had reliable information from his sources that a person was illegally exchanging new currency for old demonetized notes for a fixed price. And as per the information, they had laid a trap and had recovered around 35 lakhs in new currency of 2000 rupees notes issued by RBI. And the person involved with this note has been called for further questioning and the matter has been referred to the IT department. नव्या नोटींचे घबाड उस्तुले म्हूण टिमीची फाट थापुडपाचे बदला क्रायम ब्रांचीक आपलोच पीआय विश्वेश करपेक स्पश्टीकरणाची नोटीस धाडपाची परिस्थिती आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पीआय विश्वेशाचेर दुबाव आसात ते अशे. रेड मारता ती ताणें स्टेशन डायरेचेर बरोवंक ना. धाडी विशीं धाडी आदीं धाडी उपरांत जप्त केल्ल्या पयशां विशीं वेल्या ऑफिसरांच्या कानार घालेना. जाचे कडल्यान पयशे जप्त केले ताका धरूंक ना. दुबावीत मनशाचो पयशां सयत स्टेटमेंटय घेवंक ना. हे पयशे IT डिपार्टमेंटाचे स्वाधीन करपाची प्रक्रिया चल्ल्या. पीआय करपेन केल्लो जप्तीचो पंचनामो क्रायम ब्रांच स्कॅन करता. नोटीस धाडून तांचे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन मागपाचेंय थारला. मात सगळो प्रकार पळयल्यार गोंयांतूय नव्या 2000च्या करन्सीचे मोठ्या प्रमाणात मनी लॉन्ड्रिंग चल्ला इतले खरे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.